आयज पत्तून वगाळ बाबडून देवाचें उतर आयकोंक त्या उतराचो नियाळ करूंक आनी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आनी समुदायान एक मांडावळ आमी घालूंक हांव तुमकां आपणे दितां. आयचें उतर चड गरजेचें जावन आसा तर आमी ध्यान दिवन आयकोया. हे पवित्र आत्म्या, आमची काळजां मनां उजवाडाय. पयल्या क्रिस्तांवांक तुवें आदार दिलो आनी तांचे मदेकांत एक एकवट तुवें घडोवन हाडलो. तसोच आमचे मदेकांत एक एकवट तूं घडोवन हाड. आमकां फावो ती सजमणी दी, जाणवाय दी म्हूण आयच्या दिसा आमी परतून मागता. आर्गां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वयलें वाचप. हांवें स्वर 2. उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांच्या जोम्यांत भितर सरलो. ती धर्मदुतांच्या शिकवणेक, भावपणाच्या एकताराक, उंड्याचे मोडणेक आनी मागण्याक थीर आसली. दर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदुतां वरवीं पुष्कळ विजमितां आनी खुनां घडटाल्यो. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें भागां आसलें. आपलीं भाटां बिटां ती विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वांटतालीं. एकाच मनान दिसपट्टी ती देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडोवंक घरांनी एकठांय जातालीं आनी काळजाच्या खुशालकायेन आनी सादेपणान जेवतालीं आनी ती देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांचो आंकडो चडयतालो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या जेजू क्रिस्तान सांजुवावाच्या शुभवर्तमानान 13व्या आवेस्वरान वळ 13 ते 15 पर्यंत आनी तशेंच वळी 30 आनी 4 ते 30 आनी 5 हांगासर म्हटलेलें आसा, एक नवी आज्ञा हांव तुमकां दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचे पांय धुल्यात तशेंच तुमी एकामेकाचे पांय धुयात. हांवें तुमकां देख दिल्या तशेंच तुमी करचें. आनी जेन्ना तुमी एकामेकाचो मोग करतल्यात, एकामेकाचे पांय तुमी धुतल्यात, तेन्ना ह्या खुने वरवीं सगळ्या लोकांक कळोवन येतलें की तुमी म्हजे शिश्य जावन आसात, की तुमी म्हजे पाटलावदार जावन आसात, तुमी नीज क्रिस्तांव जावन आसात. नीज क्रिस्तांव मोगाळ बाबडो कोण जावन आसा? जी कोण क्रिस्ताची पाटलाव करतात, ती मोग करतात, सेवा साकरी करतात, ही जावन आसात सोम्या जेजू क्रिस्ताची नीज पाटलावदार. असल्याचो एक जोमो, एक घराबो, एक फामील आनी एक समुदाय घडोवन हाडूंक सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो. आनी देखूनच सान मार्काच्या इवांजेलांत 3 आवेस्वरान 35व्या वळीन सोमी जेजू म्हणटा, देवाची खुशी करीत तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. परतून सान पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या चिटेन 2 आवेस्वरान वळ 20 हांगासर म्हणटा, धर्मदुतांच्या आनी प्रवाद्यांच्या बुनयादीचेर बांदलेलें घर तुमी आनी तोच क्रिस्त जेजू जावन आसा ह्या घराचो कोणशाचो फातर. असलोच एक जोमो, भावार्थ्यांचो जोमो, एक घराबो, एक फामील आनी एक समुदाय घडोवन येयलेली आमी आयच्या वाचपान पळयता. जेन्ना पवित्र आत्मो 50व्या दिसा देंवन आयलो आनी सान पेद्रून आपणाचें पयलें प्रवचन केलें तेन्ना सुमार 3000 लोक ताच्या उतराक पाळो दिता आनी पवित्र स्नान घेता.
आनी ह्या बावार्थ्यांच्या जोम्यान ती भितर सरता. हो बावार्थ्यांचो जोमो घराबो एक फामील एक समुदाय घडून येता. हांचे मदेकात सांत पावलो म्हणटा एक एकसार आसलेलो. एफेसकारांक बरयल्ल्या चिटेन 4थ्या आवेस्वरान 3ऱ्या बोळेन सांत पावलो म्हणटा हो जावन आसा आत्म्याचो एकवट, आत्म्याचो एकसार. हाका आमी म्हणटा भावपण. आनी हें भावपण आमी पळयता आयच्या ह्या वाचपांत की भावार्थी ती एकठांय जियेताली आनी दिसपट्टी धर्मदुतांच्या शिकोवणेक, उंड्याच्या मोडणेक, मागण्याक आनी तशेंच हें भावपण दाखोवंक ती विस्वाशी आसलेली. एकाच मनान ती दिसपट्टी देव मंदिरांत वेताली आनी उंडो मोडोवंक आपल्या घरांनी ती एकठांय जाताली. तेन्ना तांचे भितर एक खुशालकाय आनी सादेपण दिसून येतालें. आनी म्हणटा पवित्र पुस्तक की ह्या तांच्या भावपणा वरवीं न्हयच ते उतरांनी पूण जेन्ना ती एकठांय जियेताली तांचे सगळें बागा आसलेलें. आपणाची शेतां बाटां विकोन ताचो फायदो ती गरजेवंतांच्या आदाराक ती उजार करताली. आनी ह्या भावपणा वरवीं तांचे मदेकात कितें दिसून येतालें, ताचो फळ कितें जावन आसलेलो. ह्या भावपणा वरवीं पवित्र पुस्तक म्हणटा धर्मदुतां उदेशी पुष्कळ विजमीत आनी खुना घडटाल्यो. ती खंय देवाक वाखाणटाली आनी सगळ्या लोकांक ती मानवताली आनी सर्वेस्पोर दिसान दीस तांचो आंकडो चडयतालो आनी वाडयतालो. खरेंच मगाळ बाबडो ह्या भावपणा वरवीं तांचे मदेकात देवाचें रास दिसून येतालें. आनी हांवें सांगूची गरज ना, आजकाल आमच्या पवित्र सभेन आनी आमच्या फिरगजांनी हें भावपण चड आमकां कांय पळोवंक मेळना. पूण सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या चिटेंत, पयल्या चिटेंत 12व्या आवेस्वरान वळ 12 आनी तशेंच वळी 25 आनी 26 हांगासर क्रिस्ता सोवे पवित्र आत्म्या वरवीं जो एकसार आमकां आसा हेची खबर करून म्हणटा की जरी तरी एक कूड जावन आसा तिका जायते सांदे आसात आनी आमी जायते सांदे जावनूय आमी एकूच कूड घडटा. आनी देखून फुडें म्हणटा आमकां खंय एकामेकाचो हुस्को आसूंक जाय, आमकां एकामेकाचें पडलेलें आसूंक जाय. कित्याक तो म्हणटा जेन्ना एकल्याक दुखता तेन्ना सगळे सांदे तेचे वांगडा ती दूख सोंसतात. जेन्ना एकल्याक मान मेळटा तेन्ना सगळे सांदे तेच्या वांगडा खुशाल जातात. आनी परतून आमी पळयता मगाळ बाबडो अशें की हें भावपण आमी सदांच सांबाळूंक आनी तातूंत आमी रावोंक आमकां हेब्रांवांक बरयल्ली चीट 10वो आवेस्वर वळी 24 आनी 25 आमकां बोध दिता. मगाळ बाबडो आमच्या मागण्याच्या जोम्याचो हेतू जावन आसा हें भावपण, हो एकसार, पवित्र आत्म्याचो एकवट. आनी ह्या वरवीं आमी देवाचें राज आमच्या मदेकांत आसा म्हूण हेरांक रुजू करूंक. आनी देखूनच ह्या उतरांनी हेब्रांवांक बरयल्ल्या चिटेंत 10व्या आवेस्वरान वळ 24 आनी 25 आमकां बोध मेळटा आनी म्हणटा एकामेका सोबें प्रितीमोग दाखोवंक आनी बऱ्यो करण्यो करूंक आमी एकामेकाक उर्बा दिवंक वावरुया. आमचे मदेकात म्हणटा जी संवय आसा, एकठांय जावपाची संवय आसा ती थोडी मोडटात. आनी आमी पळयता मगाळ बाबडो कितलेशे मागण्याचे जोमे
ते देंवन गेल्यात आनी आतां ते मागण्याचे सोमे नास जाल्यात. आनी देखून म्हणटा जितको तो दीस लागीं पावता अदीकच आमी सांगाता मेळोंक जाय. हो एकसार पवित्र आत्म्याचो आमी सांबाळोंक जाय आनी तो आमी वाडोवंक जाय आनी आमी हें करूंक एकामेकाक आमी घटाय दिवंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी ह्या एकचारान रावता पवित्र आत्म्याचे एकवटान आनी भावपणान आमी जियेता तेन्नाच मोगाळ बाबडोनो आमी एकामेकाक बोध दिवंक, बुजवण दिवंक, एकामेकाक आमी शिकोवंक, एकामेकाक आमी देख दिवंक, उर्बा दिवंक, घटाय दिवंक आमचे वरवीं घडटा आनी आमकां एक सहयोग मेवता, आमकां एक संदी मेवता आनी ह्या वरवीं आमचें आत्मीक वाडप जाता. तर मोगाळ बाबडो ह्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याचो आदार मागोया. हे पवित्र आत्म्या तूंच हो एकवट आमच्या मदेकांत घडोवन हाडटाय. पयल्या क्रिस्तांवां मदेकांत हो एकवट तुवें जेजू क्रिस्ता सवें घडोवन हाडलो आनी ती एकठांय जियेतालीं. सगळें तांणी बागा दवरलेलें. तेंचे भितर एक मन, खुशालकाय, सादेपण, तेंची वाखाणी ती सगळ्या लोकांक मानवतालीं. तांचे मदेकांत असर्यां, विजमितां आनी खुनां घडटालीं आनी तांचो आंकडो दिसान दीस सर्वेस्पोर वाडयतालो. शिकोवणेक, उंड्याच्या मोडणेक म्हणजे मिसाक, धर्मदुतांच्या शिकोवणेक ती थीर रावताली. तशेंच आमीय रावूंक तूं आमकां कृपा दी आनी हें भावपण तूं आमच्या मदेकांत घडोवन हाड. एकामेका सवें आमी मोग दाखोवंक, एकामेकाची आमी सेवा साकरी करूं. अर्गां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया. रिबाहारा रामहारा इशिकेदेरीरा राबाकेरी रामहारा इसिदेरी रामाकेरी रामहारा इसिरी रा रिबाकेरी रामहारा इसिकेदेरी रामहारा इसिरा रा रिमहारा इसिकेरी दारा रामहारा इसिदेरी राकेरी रामहारा इशिकी बहारा लाबादेरी रामहारा इसिदी दी 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 दा 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 रिखे देरी रामहारा. ये पवित्र आत्म्या आमच्या समुदायेन तूं देंवन ये, आमच्या फामिलीन तूं देंवन ये, पवित्र सभेन तूं देंवन ये. हर गांव तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, हर गांव तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया. म्हणटच मोगाळ बाबडोनो हो जावन दी आमचो आवंडो. कित्याक आमी एकली देवाचें राज केन्नाच जोडून घेवंक पावचें ना. पवित्र पुस्तकान आमी पळयता जाल्यार जेन्ना आमी एकठांय जियेता आनी आमी पवित्र आत्म्याच्या एकचारान रावता तेन्नाच की आमी देवाचें राज आनी हेर सगळें बरेंपण आमी जोडून घेवंक पावतले. देव बरें करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें भरपूर बरेंपण आमचे सभे आसूं. देवाचें राज आमकां जण एकल्याक भोगोंक मेळूं. हालेलुया.